बाजार जो भरला ते उपक्रम बरो आसा. हॅलो, बाजार डेच्यो सगळ्यांक पयलीं उलोवणी परब्यो आणि ह्या बाजार डे बद्दल म्हाका हांगा आपयलो त्या बद्दल हनुमान विद्यालयाचे हांव तेंचे आभार मानता. आणि हांव उलयतना सांगूंक सोदता की आमचे हांगासर प्रमुख पावणे म्हणून आमचे मॅनेजमेंटाचे पदाधिकारी आसा, स्कुलाचे हेडमास्टर आसा आणि टिचरी आणि पेरंट्स. आणि दुसरी सांगपाचें म्हणल्यार हांव उपक्रम आसा तो हेजो वेवसायीक जे भुरग्यांक आतां ज्ञान मेळपाक जाय हे मोठो उपक्रम आसा हो. आणि हेतून भुरग्यांक एक प्रोत्साहन मेळटलें की तांकां वेव्हारीक ज्ञान मेळटलें. आणि दुसरें म्हटल्यार तांकां भाजी पाल्याची जावं कसले हेची जे कितें जिन्नस विकता तेची तांकां वळख जातली. भुरग्यांक हे पयलीं त्या हेजेर कळना तें आतां तांकां कळटलें. आणि वेव्हार म्हटल्यार कितें, ती देवाण घेवाण कशी करपाची आणि कितें करपाचें हे सगळें व्यवस्थीत तांकां कळटलें. उपक्रम बरो आसा. आणि नवीन शैक्षणीक धोरण येयला तितून भरपूर असे कार्यक्रम आसा की नवीन नवीन भुरग्यांक कितें तरी शिकपाक मेळटा. आणि हे इम्प्लिमेंट आमच्या स्कुलान हांगा हनुमंत विद्यालय करता. आणि हनुमंत विद्यालयाचे म्हाका सांगांक दिसता की म्हाजे चेडूं हांगासर 4थी पर्यंत शिकला. हांव बी एक मॅनेजमेंटान आसा, श्रीराम हायस्कुलाच्या मॅनेजमेंटान हांव आसा. म्हाका खबर आसा मॅनेजमेंट चलोवप म्हणजे कितलें कठीण आसता तें. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार चेडूं म्हाजे तेन्ना जे येताले हांगासर तेन्ना ते रावोंक तयार नासले की घरा कडल्यान बरें येताले, हांगासर गाडये ते देंवयले की रडोंक सुरू करताले. म्हणून टिचर सादारण म्हाका दिसता 1 म्हयनो तरी सारके तांकां म्हाका म्हणटाले तुमी चला तुमी घरा आमी पळयता ताका म्हणून. आणि टिचरांचे तेन्ना सामनसर आसले आणि हे बाकीच्यो टिचरी आसल्यो. आणि आमचे तेन्ना दलाल सर तेन्ना हे आसले तेन्ना चेअरमॅन आसले. आणि म्हाका ह्या हनुमंत विद्यालयाचे हे सांगान दिसता बरें दिसता की तेंचे जे आमच्या वाळपय हितून जे तेंच्यांनी जे काम केल्लें आसा शैक्षणीक हितून ते बरें आसा. आणि सादारणपणे तेंचो जो रिजल्ट आसा तो कायमचो 100% जे 70 जावं गोंयान आयकोंक मेळटाले ते आमच्या हनुमंत विद्यालयाचेच मेळटाले. आणि हनुमंत विद्यालयांचे अशें शिक्षण आसा की बरें आसा. आणि आतां कितें जाला की आमचे थोडे मायनर म्हणटा पूण तेंच्याच स्कुलांनी लोक भुरगे घालता. आणि आमचे सारके स्कुलांनी इतले लोक आमचे आसोन ते भायल्या लोकांनी भायल्या स्कुलांनी वयता भुरगे. तेन्ना हांव पेरंट्सांक आणि आमच्या सगळ्या आग्रह करता की आमची भुरगीं जी आसा ती आमच्या मराठी हितून शिकया, हनुमंत विद्यालयात शिकया. आणि आमचे जे ध्येय धोरण आसा ते जे आमचे सांस्कृतीक आमचे म्हणा जावं आमचे धार्मीक जे कितें आसा ते सगळे आमच्या स्कुलानूच मेळटले. तेन्ना तुमच्या पेरंट्सांक हांव आग्रहाची विनंती करता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक आमच्या ह्या हनुमंत विद्यालया सारक्या जावं आणि आमची भुरगीं आमची स्कुलां आसा त्या स्कुलांनी घालून आमच्या स्कुलांक बरें तुमी मार्गदर्शन म्हणजे सपोर्ट करचो. आयज आमी हांगा बाजार डेचो उपक्रम घेतला. त्या निमतान जे सगळे पालक हांगा येयला जेणे आमकां सपोर्ट केला तेंचे पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा. आणि ह्या उपक्रमाच्या फाटलो हेतू असो आसा की भुरग्यांक वेव्हाराचें ज्ञान जावपाचें, पयशांची देवाण घेवाण कशी करपाची, वस्तू विकप कशें हेचें एक बेजीक ज्ञान मेळपाचें हो हेतू आसा. आणि तेका लागून जो सगळ्या टिचरांनी आणि मॅनेजमेंटान सगळ्यांनी एफर्ट्स घेतला, अरेंजमेंट केला त्या बद्दल आणि तशेंच सगळ्या पालकांनी जो सपोर्ट केला उत्स्फूर्तपणे त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. धन्यवाद. Thank you.